जायलो पेटलो कोलाक उदयचे हे करताले कोलूय आम्ही ऑनलाईन हाडलेलो सगळे ऑनलाईन हे पळय हे हाडलेलो आम्ही ऑनलाईन 2 किलो तावय पावना आसलो तरी किती झाला आम्ही फर्स्ट टाइम बार्बेक्यू केला आम्ही केन्ना करनासल्या बरं हा बरें हा ना घरा करून बरं हा हय ना सो हांगा सगळी खावपाक भितर कोण उलयना सगळ्यांना खाता आधी मेनू घालले फूल भरली फ्रांसांगा हे करता हांव खूप झाला सगळ्यांना रावल्या ओल्ड मॅनाक पळोवपाक आज हा 31 या वर्साचो लास्ट दीस हे वर्स तू खूप बरें गेले खूप म्हणजे खूप बरें गेले सगळे बरें जाले आणि त्या खातीर हांव देवा कडेन थँक्यू म्हणटा फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या सगळ्यांच्या फॅमिली थ्रू सुद्दां गॉडाक पयलीं थँक्यू म्हणटा आणि सेकंड थिंग सो म्हाज्या थ्रू जावं बाकीचे म्हाजे फॅमिली थ्रू कोणाकूय जावं म्हाजे फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर वळखीची आमची विवर्स यूट्यूब फॅमिली सगळी कोण कोण आहा पळय जें कितें चुकलां म्हाज्या थ्रू जाल्यार आमच्या फॅमिली थ्रू कितें तुमकां अशें आवडोना कितें अशें वायट दिसलां जाल्यार सगळ्यांक हांव सॉरी म्हणटा फॉरगिव करा तुमी आतां नव्या वर्सासून न्यू स्टार्ट करपाचें ओ लास्ट दीस सो फाल्यांच्यान न्यू स्टार्ट जातलें म्हणजे कशें वर्स काबार जाता न्हू कांयच कळना एक फर्स्ट डे आसता जानेवारी रोखडो डिसेंबर येता आनी अंदू बाय असले न्हू सो कशें वर्स केलें कांयच कळना सो ते जालें लास्ट इयर न्हू बाय सारकें धाकटें आसलें आतां भायर प्रिपरेशन चल्लां तुमकां लास्ट व्लॉगान पयलें आसतलो ओल्ड मॅन घेवन येयला आमी शनायान केल्लो सो तेजे आनी बारीक बारीक कितें उरलां तेजी तकली लावपाची सारकी हा पांय तुमकां दाखोवनासलें पांय बूट बीन घालूंक जाय कितें कितें म्हाका बूट ओल्ड सोदून दी म्हणटालो हांव पळयतां तुमकां दाखयता ते आजून म्हणजे भायर दवरपाचें आसलें गॅलरीन तेंचें काम चल्लां आनी आज बारीक सारीक कितें आमी मातशें एन्जॉयमेंट करतली मस्ती करतली तर तुमकां सगळो ह्या व्लॉगान पळोवंक गावतलो हो आमचो लास्ट व्लॉग सो चलो तुमकां दाखयता भायर कितें कितें चल्लां तें सो बारीक बारीक कितें कितें आहा तें शूट करतलो सो मातशें भायर सरपाक जाय आसलें सो थंय वचून येता आनी मागीर पळया मागीर कंटिन्यू करतलें आनी आयज खूब कितें कितें करपाचें आसलें पूण आज लेट जालो पळया तरी सुद्दां कितें कितें चालू आहा तें करून दाखयतलें सो चलो हांगासर आयला आमी नुस्तें घेवपाक पॉम्पलेट कितें घेता हांगा सद्या घेतला व्हडलें पॉम्पलेट आहा आनी मोठी प्रॉन्स रातचे फ्राय करपाक जाय आनी चिकन बी लागतलो काय ना चिकन हाडून जाय सो चिकन बी घेतलें सो तें घेता आनी भायर सरता हो पळय आयचो ओल्ड मॅन तुमकां मागीर सकयल दवरलो की सगळें दाखयता टोटली आं कसो आहा तो हो पळय बरो केला शनयान आनी आतां तेजे सगळें बारीक बारीक टचअप चल्ला हो पळय आनी हात बीन केला बूट घालपाक जाय आतां पांयांक बरो शर्ट आनी पॅन्ट बीन घालून रेडी हे पळय आर्ट एंड आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट हो पळय शनय शनय तोंड दाखय मातशें बरो केला न्हू ओल्ड मॅन कमी दिसता हो गोल्ड मॅन दिसता पळय सगळें भांगर घातला मरे एका आजून उरला कापूस बीन दसोवपाचो ओके ओके जाय जाय आनीक जाय कापूस आनीक कापूस जाय ओके ओके सो चलो तेका मागीर आमी सकयल बसयतली चॅराचेर पण चॅर मागीर काडून जळयतल्या बूट आतां सोदता तांकां बूट हाडपाक जाय बूट हाड सोदता पोन्ने घातले कित्याक हातान घालता पांय जाला मरे रेडी लास्ट इयर आदीन केल्लो आनी कितें ना आमी ऑन द स्पॉट म्हणजे आदीन केल्लो नाल्यार त्याच दिसा सेम दिसा केल्लो काय एक दीस पयलीं त्याच दिसा सो त्याच दिसा ओल्ड मॅन केल्लो स्टार्टींग आनी कितें भितर कितें सगळे कपडे घुसयलेले सगळे पोन्ने कपडे आहा पळय तितलेय घुसयलेले आनी म्हाजे कितें एक शर्ट कसो घातलो आनी पॅन्ट घाले ती केल्लेली न्हू करपाचो आसलो तो मागीर शोना एक्चुली वचपाचो आसलो घरा सो शोनायन केल्लो न्हू ओल्ड मॅन मागीर तो म्हणलो मम्मीक हांगाच घेवन येता सो हांगाच घेवन येयलो सो त्या खातीर सगळें वांगडा हांगाच करया एक हेंकां न्हू ऑनलायन ऑर्डर केलेले लुडो खेळपाक बेश्टे टायमपास तुमचे जाले जाल्यार खेळ बेश्टे हाडलेले तांकां ऑनलायन केलेले टायमपास केले फकत सांगल्यार बाय नासतना खेळपाचेच बाय खेळपाक तर दिवचे ना आनी ते बारीक बारीक हें आसता न्हू त्यो गुटल्यो तेंच्यो त्यो सो ते तोंडान बीन घालत म्हणून हांगा दवरता खेळा मागीर सो आतां न्हू एक पोरने शूज सोदताले म्हाका गांवांत ना रे एक बरें बरें कितें म्हणजे शूज आसले पळय लास्ट टायम हांवें सगळे काडून दवरलेले ते ना आनी आतां तांकां म्हटलं सगळे घेवन यो म्हणून ओल्ड मॅन हे पळय ओल्ड मॅनाचे 2 पार्ट केला हे पळय हाफ पार्ट केला पयलीं हाडून दवरलेलो अर्दो पार्ट सो ते ऑर्डर आतां आमी भायर दवरता देन म्हणलें हांव येता तुमकां दाखयता खंय प्लेस दवरपाचें ते सेट करून दिता तांकां मागीर दवरतले हे पळय असो आहा ओल्ड मॅनाचो हाफ पार्ट ओल्ड इज गोल्ड न्हू रे ओल्ड इज गोल्ड म्हणटा तशेंच ओल्डाक गोल्ड घातल्या चड लिना आमचो ओल्ड मॅन येयलो गो सगळे हांगा रावा
तांकां एडजस्ट कर सांगला सारखे बसे पयले आनी मागीर एडजस्ट करा तेका ते पॅन्ट बीन दिसता मरे तेजी ती उदय दिसनासले मरे तशी सारखे कर मरे ते तूं हांगा केक पळयता तूं पयले कर रे ते खरोच कळ्ळ दिसता न्हू ना बाईची आनी बाय तेका मामा म्हणटा ओल्ड मॅनाक न्हू सेट केलो आतां तेका शूज घालूंक हाडूंक गेला खंयचे गावता ते हाड म्हणटा पोन्ने हे पळय हेंचो ओल्ड मॅन सो जालें हांगासर तेंच्यांनी खाली ब्रिजरी खंय खंय सोदून वचून हाडलें कोणा तेका दिलो सो हांगा ब्रिजरी बीन दवरला हे पळय सो चलो जालो आतां पयर मातशें कितें म्हाजें काम उरलां तें करून घेता आनी मागीर पळोवया हे पळय ओल्ड मॅन हांगा दवरला आनी आसरांनी आदी अबे वॉकिंग करता आनी शनय ते सायकल चलयता सो आतां आमी न्हू च्या पितले अजून च्या पिवना सगळे म्हणजे सोकरेच आसले शंकर जस्ट अबे आत्तां येयला न्हू रे शंकर लेट ओल्ड मॅन पळयलो मरे ओल्ड मॅना कडेन आसले शनय आनी आदी तांकां वयर आपयलें च्या पिवपाक आनी आतां पार्टी करतले सो बार्बिक्यूआचे न्हू सेट फूल हाडलेलो ऑनलायन ऑर्डर केल्लो ते बॅग आतां सेट करता हांगा कार खान तुवें पार्टी करतले रे हां हे बार्बिक्यू सेट हाडला तो मातसो दिसता रे स्टँड बीन तेका लावपाचें आसलें कनेक्ट करपाचें आसलें कितें आयज बार्बिक्यू जातलें मरे डाडा जातलें मरे काय खंय डाडा जाली दिसता हय बार्बिक्यू सेट अबे रेडी बार्बिक्यू कळटा मरे करपाक राव कोल हेजेर घालूंक जाय न्हू हय दिसता म्हाकाय खबर ना कमेंट करा कोणाक खबर ना खंय घालपाचो ते बार्बिक्यू जावचें ना म्हणजे ना हांगा वयरूच आसतलें लागीं जावंक जाय न्हू हो हांगा कोळसो घालपाचो मरे आनी हो फ्राय करप ओके ओके हांगा कितें फ्राय बाय ते दवरपाचें आनी मागीर हो स्टीक दिलो हय तेका स्टीक लावपाक बार्बिक्यू करून हांगा दवरपाचें ना सपोज हो करता जाल्यार हो काडचो पडटलो असो डायरेक्ट हय 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 आनी हो दवरता जाल्यार वयल्यान फ्राय करून डायरेक्ट करपाक हय नुस्तें चिकन हांवें न्हू दुसरो घेवंक जाय आसलो फोल्डेबल आसलो पण म्हाका कळना तो इतलो स्टँड केलो मातसो हायटेड हय मात हालोवपाचें ना अरे ते हें आहा ते प्लास्टीकचे बनाक काय जायना मरे ना न्ही ओके ओके हांगा वतून हात लावपाचे ना फक्त हितून तुका कितें जाला गो तुका कितें जाला गो कितें बाबा हे च्या पिता मरे तुमी आतां आनी केन्नाय चाव रे अरे ते खंय आसले तर 6:30 जालो रे कितलो टायम जालो ते पळय तुमकां दिसता आसतलो पळय वायटूच आहा बाबा तुमचं काळोख जातं बा ते हे ओल्ड मॅन पळय हांगा वाचून वाचून दिसतालो पळय दिसना हांवें तो ओल्ड मॅन दिसना मरे हांगा दवरया ओल्ड मॅना ओल्ड मॅन दिसना मरे तो ओल्ड गाडी हा ओल्ड मॅन खंय दिसतलो थंय न्हू हांगा दवरया मरे हो थंय दवरया पूण हो ते दवरया मरे तो खंय हो ते मदीं दवरया आतां ओल्ड मॅन दिसना तेंचो हांवें ओल्ड मॅन दवरला पळय तो दिसना वाज सुद्दां खंय दवरतलो हो मागीर ते रस्त्यार ना दवरतलो ना हांगासर ते दोन्ही गाड्यांच्या मदीं ना नाका कुत्रे बीन येवन तेका ओडीत गाडी आत्ता कुत्रे येयल्ले कितले गाडी डॅमेज जाता तेका पळोवपाक सारको पूण मस्त बसता केन्ना जळपाचें एका बारा आनी केन्ना तो दवरता जो राती लास्ट टायम दवरो ना अबे हांगासून काळखान दिसता तुमकां पळयता झूम करून दाखयता पळय मनीस बसला गो दिसता ब्लर जाता हय हे पळय शंकर येयला म्हणून नाचपाक हांगा आं ते भायर बीन कपडे कितें आसले पळय जंपार पर्यंत सुकले आतां ते हाडला आनी हांगा उडयला आतां ते फोल्ड करून सायडीक दवरचें पडटलें ते भायर गेले ते फूल ओपन केला फ्रेंड्सान सगळे स्टँड बीन आसले पळय ते सगळे काडला हे पळय फूल चेअर बीन लावन सेटअप केला आनी टेबल आहे तुमचे टेबल वाडटा न्हू ओके ओके गॅस ठेवपाचें आसा आमचो कोण गॅस रे कोण गॅस आई मम्मा मागीर बाय सो आतां आमी सगळें रेडी करता पार्टीच्या सगळें हांगा मॅरिनेशन करून दवरता चिकन प्लस नुस्तें हाडला पॉम्पलेट एका मॅरिनेट करून लायता करूंक जाय आनी मेन आहा पळय बार्बिक्यू करता ते मॅरिनेशन करून फ्रिजान दवरला ते मागीर करतले बारीक हे सद्या खूब जावचें ना न्हू
सो हे सगळं हांगा फ्राय करून दवरता. फ्रांसान कितें करून दवरला पळय. व्हेज आणि चिकन टिक्का हे मसाला. डिफरंट चिकन आणि अनेक चिकन आहा ते खरे ते आम्ही बागी सॉरी बागी करतले हा. तर ते सगळे हे पनीराच्या खातीर आई बीन खायना चिकन बीन सो तिका नुस्तें आनी हे म्हणजे आमी खातली रे. सो ते मागीर करता. इल्ले कित्याक केला? यो नो सेपरेट कोणाक पावतलो? अरे ते दोन हे जातले एक टेस्ट करपाक डिफरंट चिकन आणि खरे चिकनाचे आणि एक चिकन खंय दवरलो? अरे अनेक चिकनाचे ते बार्बिक्यू करपाक. हो चिकन सो चिकनाचे बार्बिक्यू सगळे खूप आयटम आहा आमचे बार्बिक्यूचे. सो मागीर मेळ्या गॅलरी हे फ्राय करून दवरता हांगा. आधी पेट्रोल ना मध्ये कसं पेट्रोल सोच ना पडेगा की म्हणता पेट्रोल डाले पेट्रोल डालले का? भायर न्हिदे गेला दिसता बायक न्हिदयता भायर ओदोच्यान फ्रांसीन हे करता कोल पेटयता तो बार्बिक्यू करपाक पेटत नासला अजून इन प्रोसेस चल्लाय पळय दाखयतालो जायलो पेटलो कोलाक ओदयच्यान हे करताले कोलूय आमी ऑनलायन हाडलेलो सगळे ऑनलाईन. हे पळय हे हाडलेलो आमी ऑनलायन 2 किलो तोय पावना आसलो तरी किती झाला? तेका जेमे दिसता आता पळय दाडा कितें करता. तू शाळा हो चला आणि तुम्ही कितें पळयता हांगा आणि आमचो हे कितें करता ओल्ड मॅन बसला म्हणजे ओके ओके. सो चलो बायक थंयसर न्हिदयता न्हिदताले आनी आमी मागीर पळोवया हांगा कितें करपाचें. उजो पेट्रोल जाय सारको असं सेकंड जाय ना. तुपानं पडटाले पयशे कसं आता बरो झाला आला. सो भितरूय आमचे जाताले हे फ्राय बीन सगळें दवरला आनी बाय कितें केलें हांवें न्हिदयले म्हणजे बाय न्हिदय घेताले न्हिदयले सकयले दवरले गांवाची मागीर उठत बीन म्हणून सगळीं आमी गॅलरीन हांव मदीं मदीं येवन पळयता. आनी दिदी जिजी बीन येयला ती सगळी सगळीच करता. तांकां म्हटलें तुमी हांगा ते आदी बीन आहा न्हू सो म्हटलें हांगाच करया. पार्टी चल्ला आतां 31st नायट भायर उजो बीन पडून बार्बिक्यू करून तयार फ्रांसाचे पळय तरी पूण इन प्रोसेस चल्लाय पळय हांगा. हां एक राऊंड आमचं झाला. हां हेजे पनीराचा एक राऊंड झाला. आई घे मगे स्टार्ट पनीराचे जाले रे. पनीर एक राऊंड केला आम्ही. हे पळय पनीराचे जाले. आता चिकन बार्बिक्यू हां खंय रे चिकन हे चिकन हांव पनीर सांबारलें. ना चिकन ते खावपाचे तशें बार्बिक्यू. दीदी जेवणी दीदीचे बॉक्सर बस गो दीदी. ना चला बसा मम्मी रे हां मम्मी कोणच्या घातला आनी हां चला हां आसूं हांव टेबलार बस हां आनी तुका थंड जाय जाल्यार घास मारी जाल्यार सगळ्या जाणां. आनी तूं कितें रे हे भाजपा खूप झाला. हां जालें. आनी आमचो बाबडो थंय हे पळय बाबडो काळखान हांगा आमचे न्हू सद्या मातसो काळोख आहा. कसलो रे बार्बिक्यू ते उजो पेट्टा रे उजो पेट्टोंक जायना न्हू. बटर ओके ओके ते आपणच जातले तांचे कोळशांचे जावंक जाय आसले ते फालोवंक जाय आसले कोळशांचे ते हे करपातले नाल्यार कोळशाचेर जावंक जाय रे ते उजो पेटोंक जायना मातसो जातलो. हय ओके ओके हां जालें आतां जालें आतां भाजतना आतां भाजतलें मरे हे पळय सगळें आनी आदी रे हां. सो भितर आमी गॅसीन नुस्तें चिकन बीन ते भितर फ्राय केला. पनीर ट्राय केला तुवें दीदी पनीर खाल्लें हांवेंनूय खावना. कशी चल्ला बार्बिक्यू पार्टी तुमची. मम्मी ते कोणच्या सायड मम्मी को क्या चाहिए मम्मी लास्टाक बसला. एक काम कर मम्मी हांगा भितर जा. सो बाय न्हिदला पण आमच्या पार्टीने पळय कोण शामील आहा पळय हेवूय हां मिकूय रावल्या पळय मिकू नुस्तें खाता चिकन खायना. हांव बायक परत वचोंक पळयता आनी दीदी परत परत आयली कॅसरूय दवरला आमचे हे प्रावन्सूय फ्राय जाता आनी चिकन हे पळय बार्बिक्यूचे हे स्टार्ट जालें हांगा पनीर हे जालें
सलाड कित्याक भितर दवरला सलाड सॅलड अर्द हाडलेलो मरे हाड आनी सो हांगा सगळी खावपाक भितर कोण उलयना सगळ्यांना खाता आदी हा ती कितें खाता गय ती हा कितें सुंगटां खावचें नासता चड करून आमी न्हू गेले ते फूल भरली फ्रांसांगा हे करता हांव कूक जाला कोणाक कितें खावपाचें पळया आसा दी गो जुजूक बीन दी फ्रावन्स बीन आमी थोडे न्हू हांगा हेजे बेगीन फास्ट जायना कोक म्हूण आमी भितर करता आनी आमचे बाय सद्या न्हिदला बाय आमकां ग्रास ना बाय म्हाजे ग्लासांक कोण दवरतला तुका हाडा जाय काडून घे बाय पाचीच्या मगे दीदी हाडा जाय गो ए दीदी हाडा जाय दीदी हड्डी खाते ते दीदी हाडा खाता म्हणटा ते आमी खाले की मागीर ताका दिवया हाडा उडय आनी घे अरे राव खावंक हांव खायतले आदार दीदीक दितले दीदीक आदार दीदीक चिकन म्हणजे हे आवडटा हाडा सो आमी बोकडा करता आमी खाल्ले की तुका दिता म्हणून हाडा आनी बोन सेम मुगो ते हे दोगां बिजी पळय आतेरी काय देऊ ना उपाशी कोण रे ओल्ड मॅन अरे तू काय खायना रे फ्रांसीस आमकांच करून दिता फ्रांसीस खायना करता आनी खाताय मरे आमी फर्स्ट टाइम बार्बेक्यू केला आमी केन्ना करनासले बरो आहा बरें आहा ना घरा करून बरो आहा हय न्हू आनी भायल्यो करूंक आमी दुसऱ्यो हाडया आता आमचो फुल पिकनीक सेट जाला न्हू आयस्ट बार्बिक्यू सेट पूण भायर बार्बिक्यू करूंक मेळना करूंक गावना ते घरात बरें घरात करपाचें रांदना न्ही गे भायर रस्त्यार अशें करूंक अलाव ना असं पूण आमी खंय रिसॉर्टान वयता तेन्ना करूंक शकता कॅम्पिंग रिसॉर्टान करूंक शकता तिलारी व्हरपाचें बेस्ट हय कितें म्हणटा आमी ते शूट करतालो आमी हांवें सगळ्यांक सांगलें हाय करपाचें आई बोल आनी ही सगळी हे करता हांव कितें म्हणटा आई कशें केला रे आई कशें केलें ना मागीर अशें अशें केलं पळय हे असं नको माझी पुढे अरे तुवें कितें सांगला हाय कर म्हणून केलें न्हू तें हाय मागीर दीदी आवडा फुडें हात रस्त्याचे आवडा दिदी हा नको माझी खुशी मम्मी को समझ में नहीं आएगा ना सबको मैंने हाय बोलने को बोला ना दीदी है इसलिए ऐसा क्या ऊपर उठाया हाँ? दीदी नीचे से ते दुसरें आते म्हणा हिंदी में जो आमचे जाता अजून इन प्रोसेस आहे बस पनीर चारकोल खंय आनी बाय कितें बाय उठोना अजून बाय आसलें आमकां सॉफ्ट ड्रिंक बीन पिवंक दिवचें नासलें आमी हे हांगा केसूच घेवन बसलो हांगा शंकर हे जे हेजे आयस बॉक्स हा आमचे नवे हाडला ते सो तेच म्हणटालो आमगे तो आतां पिकनिकेक आमकां खंय वचपाक ओके खंय आयस बॉक्स आहा हे आमचो ग्रिल सेट आहा बार्बिक्यू सेट हो आसा पळय हा उरला तो फाल्यां डायरेक्ट चिली करपाचें कितें आहा बार्बिक्यू बार्बिक्यू खूब जाला खूप झाले खावने कोणा तांकां खावता तांकां बार्बिक्यू काउंटर बंद आतां 11 जाली एक काउंटर बंद आहे तुझो बार्बिक्यू काउंटर आई डिश आपली प्लेट हा चिकन ते हे डिफरंट घे मातशें चिकन हा बरें लागना हय बाय बीन हांगासरूनच पळयतले आमी वयता सकयल आतां होडमॅन जवळ सो आतां आमी वयता सगळे गेला आदी बीन गेला शनाय बीन सगळे सकयल ओल्ड मॅन जळयता आतां आमी हो आमचो लास्ट व्लॉग सो दीदी बीन वचपाचें आसलें तांकां म्हटलें रावा ओल्ड मॅन जळयता आनी तुमी वचा म्हणून हे हांगा सगळीं रावला ओल्ड मॅन जळोवपाक Old MacDonald had a farm. सेवे आतां करता ए डायरेक्ट उजवला अशी आमची चेर आहा कितें जालें
शनाय आणि आधी रेडी रावला ओल्ड मॅन जवळपाक सगळ्यांना कितली गर्दी झाल्या पळय ओल्ड मॅन जवळपाक आणि बाय आमचे वयसर पळयता हा हा धुमाने दिसना तुम्ही सो हांगा आसा आतां आमी लायला उजो पेट्टा आतां तो हे पळय पेटयता जळयता कितें गली ना अशें म्हणटा की लायले की सगळे नेगेटिविटी सगळे हे वायट सगळे हे येता म्हणून वयता पनवत बिनवत सगळे हे करता म्हणून वयता म्हणून सो नव्या वर्स आतां स्टार्ट जातले न्हू सो ओल्ड मॅनाक जवळून स्टार्ट करता हा जालें तर लायला आणि बाय बिने वयसर पळयता सगळ्यांना रावला ओल्ड मॅनाक पळोवपाक हा तुम्ही आता उजवाड येयला तुमकां सगळ्यांचे हा हेजो उजवाड तुमचेर पडटा आता सगळं बायक दिसता गो बाय आणि मम्मी आणि फ्रांसा पळय बायक घेवन आहा आणि मम्मी पळय हाय दिसना तुम्ही तरी सुद्धा झूम केला तरी सुद्धा दिसना दिसता आता मातशे बाय हाय कर बाय भुताच्या दोळ्याच्या भशेन दिसता झालं पेटयलं फायनली झालंय स्टार्ट करून थंडी हाताना बरं आहे ना सो आम्ही हांगा येयला जळपाक पडना मिकूय सोमते येयले पळय मिकू खंय धावले आणि आता पळय हांगा स्टार्ट आता 12 जाले न्हू सो सगळे हॅपी न्यू इयर तुमकां सगळे हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर बाय तुम्ही करना विश करना रे सो सगळे हॅपी न्यू इयर